Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. Join Cell Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparations for class 7 to 12. Register today for Cell Talent Search exam for class 6 to 12. Admissions are now open for repeaters medical batch for NEET 2022. अशेंय बी आयकल्लें हांवें की तो सगळो मोकासो न्हू म्हणून तरी आसतना आतां आयकलां आनी ते मोकासो तो विकला म्हणून आपलो मोकासो म्हणून हें विकला पळय तें विकप पयले सुवातेर कायद्या भायर आहा. मोकासो हो तो गोंयच्या सरकाराक पडना आनी ह्या सरकाराक पडना जावपाक लँड रेवेन्यू कोडान सुद्दां तेंच्यांनी बदलाव केल्लो आहा. थंयसर म्हटलेलें आहा की मोकासो आहा तो लँड रेवेन्यू कोडान लागना. तर हो मोकासो ह्या सरकाराच्या हितून सेल डीड तेजें जालें कशें? हें सेल डीड जावंक शकना. मनशांक तर तशें आसून जनवरांक मारली म्हणून सोडटात आनी हेवटेन व्हरून तुमी वाघेरेचो दोंगर विकलो आनी थंयसर डेव्हलपमेंट करूंक लागले, झाडां कापूंक लागली जाल्यार जनवरांचेर उरला कितें थंयसर? तुमी अभयारण्य म्हणून हांगासर एक हाडून घातला तें अभयारण्य थंय ज्या जाग्यार आसूंक जाय आसलें थंयसरलें तुमी कापून उडयतात. जल्मेंतले भुरगे एक पाट वाघेरेक वयर गेल्ले आनी ते थंयसर आपणाचें कितें तरी रांदप करताले. फॉरेस्टाच्या मनशांनी ते आपल्याक पडटा म्हणून सांगून तेंचे ते आयदनाक खोटो मारून भायर उडयली आनी त्या लोकांक धरले आनी मारले पडयले. तर अशें करून तुमी लोकांक मारता आनी आतां व्हडले कोण भायर येयले आनी तेंच्यांनी जागो घेतलो तांकां तुमी एकूय विचारिना. वाघेरीचो डोंगर जो पारंपारीक त्या भागांतल्या भुमिपुत्रांचो आसा तो अचानक खंय तरी लिपोवन चिपोवन त्या घराण्याच्या हातीन वयता आनी हालींच तो विकलो गेलो वयता अशी आमकां एक म्हायती मेळिल्ली आसा. आनी ती सादी गजाल न्हू, कित्याक सांग सगळे आमी डोंगर पळयत जाल्यार ते फॉरेस्टान रिजर्व फॉरेस्टान आनी फॉरेस्टान वायल्ड लायफान घातलेले आसा आनी हो एकूच भाग आसा जो वगळलेलो आसा. आनी जेन्ना आमचे शेतकरी म्हळ्यार आमचे सत्तरीचे लोक जेन्ना आमी डिमांड करता की बाबा ह्या आमच्यो वसुल्यो जमनी आमच्या नांवार करा, तेन्ना जो प्रताप सिंग राणे इतकी वर्सां मुख्यमंत्री जालो ते सांगता कितें तर तुमच्या नांवार जमनी केल्यार तुमी विकतल्यात म्हणून. आनी हांव तांकां विचारूंक सोदतां जी 50 लाख स्क्वेअर मिटर जमीन आसा, जर शेतकरी विकतले अशें दिसता तुमकां जाल्यार तुमी 50 लाख स्क्वेअर मिटर जमीन विकल्यात कित्याक?